म्हापशा शाराक प्लास्टिक मुक्त करपाच्या दिशेन पालिकेन महत्वाचो निर्णय घेतला। प्लास्टिक निर्बंधा आड घेतिल्ल्या नेमांचे उल्लंघन केल्यार वेपाऱ्यांक 5,000ची फायन घालपाचो निर्णय पालिकेच्या बसकेंत जालो। प्लास्टिक बंदी आड 2 ऑक्टोबर सावन जागृताय मोहीम हातांत घेतले। प्लास्टिक बंदी आड सुरू केल्ल्या मोहिमेत CSR पद्दतीन लोकांची मजत घेवपाचो विचार नगराध्यक्षान उक्तायला। डॉक्टर काउन्सिलराचे कितें ऑब्जेक्शन आले तेंचे 2-3 केसीस जे आहा ते एवियन्सान धरून वी हॅव अप्रूव्ड इट। अनदर मॅटर दॅट हॅड कम अप वॉज रिगार्डिंग प्लास्टिक बॅग फ्री म्हापसा स्वच्छ भारत कॅम्पेन। इट वॉज पुट फॉर डिस्कशन। आमचा एक हे आसलें की एक म्हापसान एक कॅम्पेन बरो करचो, लोकांक एवरी हावस शूड बी प्रोवायडेड विथ 2 bags each। तो एक मॉडल केल्लो अंडर CSR आमी बँकीक टार्गेट केले, पेट्रोल पंपाक टार्गेट केल्ले। पण म्हाका टार्गेट बँकीचो म्हाका व्हडलोसो रिप्लाय अजून हे दिसोंक पॉझिटिव्ह कांय व्हडलेशें हे दिसोंकूच ना, कमिटमेंट सद्याक कांयच ना। सो आतां पळया वी आर ट्रायंग टू वर्क इट अगेन। कित्याक जाता शॉर्टकट कॅम्पेन करून कांय फायदो ना। इफ यू आर डुईंग इट हॅज टू बी अ फूल फ्लेज्ड कॅम्पेन प्रॉब्लम टचिंग एवरी हावस, टचिंग एवरी वेंडर। इतले मजगती RTIच्या नावान ओगीच दिशाभूल करपी खोटे आरोप करतल्या आड मानहानीची याचिका घालपाची शिटकावणी नगरसेवक संदीप फळारीन दिल्या। I have managed to get the entire set of information in response to certain RTI queries which were put before the G-SUDA. I have the full set of applications as well as the response of the G-SUDA. 14.63 crores for a project which was a composite project, development beautification of entry point of Mapsa up to Khorli and proposed construction of retaining wall for parking facility in the Milagris Church. Balance work 14.63. Now that certain individual is saying that without mentioning this whole work, the work has a lot of components. See how फटिंगिरी कशी चलता ती पळयात तुमी। फक्त एकूच शब्द हितूनलो पिक एंड चूज केला, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉलाचेर म्हणटा 14,63,00,000 खर्च केले। कसलो रिटेनिंग वॉल तो? भांगराचो रिटेनिंग वॉल। दीज वर द वर्ड्स ऑन that interview which was carried, whatever briefing or press conference. Now this is, I reserve the right to file for defamation. I will be sending a legal notice, and when I say I am going to send a legal notice, I will send a legal notice. I will share it with the media also when I actually send it. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। 70चे गवाणे क्रेडिट सोसायटीची वर्सुकी आमसभेत बरोच बोवाळ जालो। एके वटेन सोसायटीचे संचालक मंडळ अल्पमतांत आनी सोसायटीत चलिल्लो मोठ्या प्रमाणांतलो भ्रष्टाचार म्हण सभासद चाळवले। संचालक मंडळ अल्पमतांत आशिल्ल्यान कसलोच निर्णय जावंक शकना म्हण सभासदांचो आर्ग्युमेंट। अल्पमतांत आशिल्ले संचालक मंडळ बरखास्त करपाचो थाराव सभासदांनी घेतला। 70चे गवाणे क्रेडिट सोसायटीची आमसभा सुरू जावचे पयलींच अध्यक्ष कांता गांवकार फायली घेवन वचपाक लागलो। ताका सभासदांनी आडायलो आनी आमसभा सोंपमेरेन बसयलो। म्हणजे बंडल म्हणजे तर चांगलं म्हणजे फटिंगपणा हे मीटिंग जर रिलीज झाली ते सभासद असताना दुसऱ्या सभासद सैनिक मीटिंग झाली अशी ग्रीज धरता म्हणजे बंडल। संचालक मंडळ अल्पमतात आशिल्ल्यान कसलोच निर्णय घेवपाक शकना म्हूण एका ज्येष्ठ सभासदाक आमसभेचो अध्यक्ष करून सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करपाचो थाराव घेतला। आजची जी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बहुसंख्य सभासदांच्या हजेरीने घेण्यात येऊन फक्त 3च संचालक मंडळावर असल्या कारणाने समिती अल्पमतात असल्याने ती बरखास्त करण्याचे बहुमताने उपस्थित सर्व सभासदांच्या मताने ठरविण्यात आले। अध्यक्ष कांता गांवकार म्हणटा संचालक मंडळाचे आनी सोसायटीचे नाव बदनाम केला ते सभासदां आड खंय तो अब्रू लुकसाणीचो दावो करतलो।
त्यांनी सोसायटीचें नांव आनी आमचे डायरेक्टराचें बदनाम केल्लें आसा त्या बद्दल तेची सगळे पडताळून तेची डिफेमेशन केस घालपाची आसा आनी ते त्वरीत हे जे कृत्य आसा ते सगळे बेकायदेर असून तेची डिफेमेशन केस ही 100% जातली. फाटले कितलेशेच दीस जाले सत्तरीचे गव्हाणे क्रेडिट सोसायटीत भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरू आसात. आता सहकार रजिस्ट्रार केन्ना सोसायटीचेर प्रशासक घालून बेगोबेग वेंचणूक घेता ताचेर सगळ्यांची नजर आसा. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.